हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यान झुजोंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. मुच्या पुता, सर्वेस्पोर तुका थिदविताना ताका चीत दिवंक सुखा नाका. तो तुका बेश्टायताना तुजे दैर सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता, आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेजपणाचो वांटो म्हूण येत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरेच लेखता. आपल्या बापायचे मार खायनासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाभरीत जिवीत जोडून दिता. ह्या पासत पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा, आनी खामतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. तुमी समकतात ती वाट नीट करा, अशे तुमचे मोडखोर पांय आड पडना जावं, बगार ते साफ गुण जावं. सकटा लागीं समाधानान जियेवंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा, तवळ मात्र सोम्यांक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमचे मोदें कोणाकच सुखाना जायशें सत्राय करा. तुमचे मोदें विकाचे पाळ पाले नाशें, आनी ताच्या विकाचो वसो सगळे सभेंत विस्तारनाशे जागृत रावा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपली भक्त करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग ससना थावन बाळता. आत्म्या मुच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, मुचे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करो. आत्म्या मुच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. श्लोक. आपली भक्त करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग ससना थावन बाळता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. आमकां कित्यांची रसल्यांत म्हूण तो जाणा, आमी धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. श्लोक. आपली भक्त करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग ससना थावन बाळता. पूण सर्वेस्पराक भियेतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग थकता ससनाच्या ससनाक, आनी ताचे थारान मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक. पूण तांणी ताचो करार सांबाळूंक जाय, ताच्या आदेशांचो उगडास धरून ते पाळूंक जाय. श्लोक. आपली भक्त करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग ससना थावन बाळता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू थंयसो भायर सरून आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक फाटी आयलो. साबताचो दीस येताच तो सिनेगॉगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकल्ले साबार जण आजाप जावन म्हणाले, हे सगळे हाका खंयचे आयले? हाका दिल्या ती जानवाय कसले जावयेत, आनी हाच्या हातांनी असले असर्या घडतात ते कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमोनचो हो भाव न्हय?
आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय. अशें ताचे विशयांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले. तवळ जेजो तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्या मदें तो बिलकुल मेलाना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां बरीं केल्लीं सोडल्यार हेर कसलेंच असर्ये थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो आजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें, वाकान्ने तुका क्रिस्ता.